मुखेलमंत्र्याच्या साडवाक 1 लाख लांच घेतिल्ल्यान प्रकरणात अटक केलो। ताका 6 म्हयन्यां भितर सरकारी कामांत खंयच्या आधाराचेर कोणे रुजू करून घेतला हाचेर मुखेलमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी आम आदमी पक्षान केल्या। हाका लागून बुधवारा सकाळी आपान परवरी मोर्चा काढून रस्तो आडायलो। ह्या वेळार कडक पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो। पुलिशेन पक्षाच्या कार्यकर्त्याक अटक करून रस्तो येरादारी खातीर निवळ केलो। सो आज आम्ही कलेक्टराक आणि SP नॉर्थाक इंटिमेशन दिवन हांगा एक पीसफूल प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केलो आणि आम्ही म्हणिल्ले की आम्ही हांगा प्रोटेस्ट करतले आणि आमचे डेलिगेशन वचून बाकीचे 39 MLAक आमी एक मेमोरंडम दिवंक सोदता, कित्याक इतले दीस जाले ही असेंब्ली चल्ल्या, ह्या मुद्द्याचेर एकट्यानूय आवाज काडूंक ना। म्हणजे सगळे 40 भ्रष्टाचाराचो सपोर्ट करता काय कितें हें आमकां कळूंक जाय आशिल्लें। आमी हांगा पावले मात आमकां पुलिसांनी बॅरिकेडी घाल्यो, धुकलपाक लागले, मारपाक लागले। आमच्या एका व्हॉलंटियराक सामके सिरियस इंजरी जाल्या, ताका आमी GMCन आतां व्हेला, ॲम्ब्युलन्स पसून पावपाक दिवंक ना पुलिसान। लास्टाक पुलिसांच्याच गाडयेन व्हरचे पडले आणि आमी देवाक मागता की ताजो तो बरो बेगीन जावचो म्हणून। कित्याक मारले? कोणें मारले ताका? पुलिसांनी? पुलिसान मारले। कित्या खातीर? कितें करता? आमी हांगा जमिल्ले म्हणून सेक्शन 144 आसा म्हणून। सेक्शन 144 ते 40 चोरांक आसूंक जाय। दे आर पोल्युटींग द असेंब्ली अँड दे शूड स्टॉप सपोर्टिंग करप्शन अँड स्पॉयलिंग गोवा। तू गोंयकाराक मानता जाल्यार and you are for without corruption, against corruption, you should take your brother-in-law out. आमी ताका मेमोरंडम दिल्या, ताणें कांय करूंक ना। आयज आमी मेमोरंडम एक MLAक दिता। ओके, आयज तुमी हांगा कित्याक प्रोटेस्ट करता? आमी थिंगा वयता असेंब्लीन, पूण पुलीस दिना वचपाक। हांव आयल्या कित्याक म्हाका गोंयचे मोग हा, गोंयच्या लोकांक मोग हा। हांव गोंयकार, पाड जाले आमचे गोंयकार आमचे गोंयाक। इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।